गोंयांत शेगीत फाटल्या 2 दिसांसावन पडपी वादळी वाऱ्याच्या पावसाक लागून कितल्याशाच वाठारांनी सामान्य जिणेंत आडमेळी आयल्यो। लोकांच्या घरांनी तशेंच गाडयेचेर झाडां उमटून पडप, झाडां पडून रस्ते आडवप आनी हेर बरेच मालमत्तेचें लुकसाण जावपाच्यो घडणुको व्हडा प्रमाणांत घडल्यो। खास करून केपें, सांगे आनी शिरोडा मतदारसंघातल्या कांय वाठारांनी खूबच अश्यो घडणुको घडिल्ल्यान कुडचडेंच्या उजो पालोवपी दळान 60 वरां भितर 41 एमर्जन्सी कॉलांक जाप दिली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या सैमीक संकश्टाक लागून सुमार 8.35 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें नोंद जालां। फायर स्टेशना कडेन आनी फाटल्या जे 2 दीस म्हणल्यार 2.5 दिसां म्हणल्यार जो पावस पडला तेतूर तांकां अरावंड 41 एमर्जन्सी कॉल येयल्ले आसा आनी अरावंड 8,35,000 लुकसाण जे मेन कॉल्स आसले जे आमळाय म्हणल्यार जो फोंडा तालुक्या पडटा पूण कांय भाग तो कुडचेरे फायर स्टेशन ज्युरिडिक्शना येता। थंय अरावंड 3,35,000 म्हणल्यार घराचेर आनी झाडाचेर झाड पडून लुकसाण जालें। आनी दुसरे मोठे कॉल आसा ते सांग्यार धनगरवाडा वालकिणी नंबर 2 गाडयेचेर झाड पडून 3 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा। तशें बारीक किरकोळ धरून अरावंड 8,35,000चे ओवरऑल जे लुकसाण आसा ह्या 2.5 दिसाचे पावसाक वारो आनी पावसाक हें जाल्लें आसा। आनी जी 41 कॉल्स आसा ती कुडचडे फायर स्टेशनान कंप्लीट केल्ली आसा। मोस्टली कुडचडे जे फायर स्टेशन आसा तेतून सांगे, केपें, धारबांदोडा तशें काही भाग येता शिरोडेचो जे आमळाय बी एरिया पडटा त्या भागांक ते कॉल्स अटेंड करतात। पूण ह्या 2.5 दिसांक तांकां खूब धांवपळ करून तेणी जी कॉल क्लियर केल्ली आसा तशेंच थोड्याली प्रॉपर्टी वाचोवपाचो प्रयत्न केलो आसा। हांव गोपंथक TV खातीर कुडचडेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।